सोग येता तुमकां. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयचे मिसाची भेट आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या मारिया मागदलेना मिस्किता हिच्या आत्म्या पासत देवान तिका सर्गीचे सूख फावो करूंक मागुया. दुसरें मीस आमी लेगात इंतेसांक भेटयता. आयच्या दिसाक मिना फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयज बावार्थाची दिवटी पेटयतात रेजना मुंदी, हेलन पिंटो आनी फामील, बिहायंड एनएसडी, कार्मेलीन अल्वारीस आनी फामील. ह्या कुटुंबाचेर भाग्यून फ्रांसीस शावेराचे मोजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. नवो पाप साहेब विचून काडपाची कॉन्क्लेव चालू आसा. मागुया आमच्या सगळ्या कार्डिनलां पासत देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बळ दिवंक आनी देवाक मानता तसलो देवाच्या मनाचो पाप साहेब आमकां फावो जावंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. सर्वेस्पो तुमची सवय आसूं. हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरून देवाचे काकलुतीक उलो मारून सगळीं बरोबर म्हणुया. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूत को, क्रिस्ता काकूत को, सोम्या काकूत को. रातुया. सर्वेस्परा आमच्या काकलुतसारा बापा, खोटेपणाच्या काळुकांतली आमकां सोडून तुज्या ताव नाशिल्ल्या माये मोगाचे तुवें आमकां ह्या पासकां काळार दुबाव व्हरते पुरावे दिले. हें सोत आमी ओळखून घेवन तें तीर विस्वाशीपणान सांबाळचे खातीर ह्या दिसांनी तुज्या त्या माये मोगाची गोडसाण भरपूर चाकूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासवूच चलयता सासणाच्या ससनाक. दोर्मदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप. सर्वेस्पराच्या दुतान फिलिपा कडेन उलोवन म्हणलें, उठ आनी दोकीन वाटेन जेरुसलेमाक तान गाजाक वेता ते एक सूर रस्त्या वेल्यान वच. म्हणटूच तो आपले वाटेक लागलो. तेन्ना अशें घडलें, एक इथिओपिकार जात्रेक जेरुसलेमाक गेलो. तो एक हिजडो आनी कंदाका इथिओपियेचे राणेच्या आख्ख्या भांडाराचो अधिकारी आसलो. आपले गाडयेर बसून तो घरा परततालो. वाटेन वेतना इसायास प्रवक्त्याचें पुस्तक तो वाचतालो. आत्म्यान फिलिपाक म्हणलें, वच आनी गाडये लागीं सर. फिलीप धांवलो आनी तो इथिओपिकार इसायास प्रवक्त्याचें पुस्तक वाचता तें आयकून ताणें विचारलें, तूं वाचताय तें समजताय मूं? ताणें प्रतिपाल केलो, म्हाका समजमणी दिवंक कोण ना जाल्यार म्हज्यान कशें समजूंक जाय. म्हणटूच गाडयेन चडून आपणाशी बोस म्हूण ताणें फिलिपा लागीं मागलें. पवित्र पुस्तकांतलें तो वाचता तें पवित्र पुस्तकांतलें तो वाचतालो तें हें, मारूंक व्हरता तसल्या ल्हान मेंढऱ्या सारको तो जालो. जशी एक शेली आपणाक तास्तोल्या मुखार उगीच रावता तशीच ताच्याय तोंडांतली जाप भायर सरली ना. जबरदस्तीन आनी जोडटी करून ताका दवरलो.
कोण तरी ताचे खातीर उलोवंक उबो जायत? पळय, जिव्या मनशाचे प्रितीमेवयलो ताका उमटून काडलो. आमच्या पातकांक लागून ताका मरणाची कास्त लायली. तेन्ना ते हिजऱ्यान फिलिपाक म्हणलें, हो प्रवादी आपणाचेच विशीं वो दुसऱ्या कोणा विशीं उलयता तें तूं म्हाका सांगशी. तेन्ना पुस्तकांतलीं तींच उतरां दवरून फिलिपान जेजूची बरी खबर ताका परगोट केली. मुखार वेतां वेतां ते उदकाशी पावले आनी हिजऱ्यान म्हणलें, पळय, हांगा थोडें उदक आसा. हांवें पवित्र स्नान घेवंक कसली आडकोल आसा? फिलिपान म्हणलें, सगल्या काळजान तूं सोत मानताय जाल्यार तुजें पवित्र स्नान घेवंक येता. आनी ताणें जबाब दिलो, जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण हांव सोत मानतां. ताणें गाडी थांबयली आनी ते दोगूय, फिलीप आनी हिजडो, उदक्यान देंवलो आनी फिलिपान ताका पवित्र स्नान दिलें. पूण ते वयर सरतूच सर्वेस्पराच्या आत्म्यान फिलिपाक उबारून व्हेलो आनी हिजऱ्यान ताका आनीक पळोवंक ना. आनी सगलो दादोशी जावन ताणें आपलो फुडलो रस्तो धरलो. पूण फिलीप आजोताक पावलो आनी सगल्या शारांनी भोंवून सेजाऱ्याक वचोपर्यंत शुभ वर्तमान परगोटीत रावलो. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब. प्रितुमे वेल्या समेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताल्यो पेटात. सगळीं म्हणुया. प्रितुमे वेल्या समेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताल्यो पेटात. राष्ट्रांनो देवाचें नांव वयर काडात. व्हडल्या ताल्यान ताची स्तुती गाजोयात. ताणें आमकां जीव प्राण दिला आनी आमचे पांय हालूंक आडलूंक दिले नात. जबाब. प्रितुमे वेल्या समेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताल्यो पेटात. देवाची भक्ती कोत्तल्यानो सगळीं तुमी येयात आनी आयकात. म्हजे खातीर ताणें कितें केलां तें बोवनितां. ताका हांवें व्हडल्यान उलो मारलो. ताची वाखाणणी सदांच म्हजे जिबेर. जबाब. प्रितुमे वेल्या समेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताल्यो पेटात. म्हज्या मागण्यांची देवान बेपरवा करूंक ना. आपले माये मोग म्हजे वेलो पयस काडूंक ना. ताचें नांव व्हड जावं. जबाब. प्रितुमे वेल्या समेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताल्यो पेटात. उद्गार. हांव स्वर्गांतल्यान देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो. सुरविस्पो तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावो परमणी जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेजू नुरपोजीक म्हणलें, म्हाका धाडला त्या म्हज्या बापान कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना. आनी म्हजेशी येतल्या मनशाक हांव निमाणे दिसा नव्यान जिवंत करतलो. ती सगळीं देवान शिकयलेलीं मनशां जातलीं अशें प्रवाद्याच्या बरोवपांनी मेळटा. जीं कोण बापाचें आयकतात आनी शिकतात तीं सगळीं म्हजेशी येतात. कोणें बापाक देखला म्हूण न्हय, पूण जो देवातान आयला ताणें मात बापाक देखला. हांव तुमकां सोच सांगतां, जो कोण विस्वास ठेवता ताका सासणाचें जिवीत मेळटा. हांव जिविताचो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी अरोण्यांत माना केलो आनी ती मरून गेली. पूण हो आसा स्वर्गांतान देंवलोलो उंडो. कोणूय तो खायत जाल्यार मरचो ना. हांव स्वर्गांतान देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उंडो दितलो तो म्हजेंच मास. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान.
Vakarne tuka Krista. मोगाळ बाबा बीन आयचें पयलें वाचप फिलीप किरीत भाशेन एका इजड्याक बरो करता, कित्याक तो खरेंच जेसूचें सोत मानता आनी ताका पवित्र स्नान मेळटा म्हूण तो ताका भासायता. आनी हें करता आसतना सगलें ताचें आख्खें जिवीत बदलता म्हूण फिलीप ताका भासावणी दिता. आयचें शुभ वर्तमान आमकां अशेंच कितें सांगता. आदल्या करारान जेन्ना पोरसा मोजेसा वरवीं ओरोण्यांत आयली आनी ओरोण्यांत ती कोश्टवताली तेन्ना भुकेन मरताली तेन्ना मोजेसान देवा लागीं प्रार्थना केलें. देवान तांकां स्वर्गांतान माना दिलो. हो माना तांणी खेलो आनी तांकां उदीक आपल्या जिवितान बरेंपण मेळ्ळें. पूण सासणाचें जिवीत तांकां मेळूंक ना. हेंच जेजू आज आमकां सांगता. जें कितें तीं खातालीं तें फकत तांचें उदार पोसण जातालें. दिसपोटी तांकां जिवंक हो माना पुरतो आसलो. पूण जेजू म्हणटा हांव जिविताचो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी ओरोण्यांत माना केलो आनी ती मरून गेली. हांव दिता तो उंडो जिविताचो. तुमी हो खिरीत भाशेन खायत जाल्यार तुमकां सासणाचें जिवीत मेळटलें. म्हणजे जें कितें बापान भासायलां तें तुमकां मेळटलें. आमी जाणो मोजेसान भासायल्ल्या देसान पांय दिवंक पावना. पयसान देवान ताका दर्शन दिलें आनी पयसान तें पडून तो मेलो. तीच भाशेन जेजू म्हणटा तुमी तर म्हजेर पातयेनात, म्हज्या जिवितान मिसोड जायनात. हांव खरें जिविताचो म्हूण तुमचें जिवीत तर सारिनात. तुमकां सासणाचें जिवीत मेळचें ना. आनी हेंच आदल्या करारान जाल्लें आमी पळयता. जाणी हो माना खावंक ना, जाणी विस्वास दवरूंक ना, ती ओरोण्यांत अशीच बेस्तीच भोंवून भोंवून थंयसरूच बाबा भयणीनो जिवीत नासलेल्या परी ती मेली. जेजू म्हणटा हांव तो स्वर्गांतान आयलोलो जिवो उंडो. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरीत आनी म्हजेर पातयेत आनी म्हाका खायत तो मेलोय जाल्यार जिवो आसतलो. आनी दोर दिसाक ही भासावणी जी ताणें आमकां केल्ली ती मिसाचे भेटेन आमी दोर दिसाक बाबा भयणीनो त्याच जेजूक पुनर्जिवन जाल्ले जेजूक आमी शेवता. दोर दिसाक मिसाचे भेटेन जेन्ना आमी ही भेटवणी करता आनी हांगासर आल्तारार किरीत भाशेन आमी जेजूचें मांस आनी रगत उंडो आनी सोरो बदलून तें जेजूचें मांस आनी रगत करता तेन्ना होच आमकां जिविताचो उंडो जाता. विस्वासान आमी किरीत भाशेन ताचेर विस्वास दवरून आमचें जिवीत सारूंक गरजेचें. खऱ्या भावार्थान आमी जेजूची कूड शेवता. ही आमकां सासणाचें जिवीत दिता. आनी जेजू आमकां भासायता हांव स्वर्गांतान देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितलो तो म्हजेंच मांस. म्हणजे जेजू आमकां भासायता की आपूण जो उंडो दिता तो म्हजें मांस, म्हजें रगत. आनी निमाण्या ब्रेस्तारा दिसा किरीत भाशेन पवित्र जेवण आमकां स्थापून दवरता. आपली कूड आपलें रगत आमकां तो दिता. ह्याच घोटायेन आमी दोर दिसाक जिवंक, ह्याच घोटाये वरवीं आमचें जिवीत आमी सारूंक जेजू आमकां आज्ञा दिता. म्हजें मांस खाता, म्हजें रगत पियेता तो खिरीत सासणाक जियेता. बापाक कोणेच पडूंक ना पूण आमी जेजूक अणभवला. हे जेजू वरवीं आमी बापाक दिसपोटी आमच्या जिवितान पळयता. दोर दिसाक आमकां ही कृपा मागुया. उदीक आमचो बाबाट खोलाव, उदीक थीर आमी जावं, उदीक माना न्हय पूण जिविताचो उंडो आमी शेवता तो आमकां सासणीक जिवीत मेळूंक दोर दिसाक आमकां कुरपेन आसून हो जिविताचो उंडो आमी शेवतना आमकांय सासणीक जिवीत मेळूंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C43 पेज नंबर 46. C43.
म्हज्या बाबूने म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपले पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा ह्या बलिदानांत आमची खालती देणी आमी तुका भक्तीन भेटयता आनी जेजूची अमोळी कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता. ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकाच सगुणी देव सैमांत वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी ओळखूंक पावल्या तशेंच आमचे जिणेंत तुज्या खऱ्या भुरग्यांची चाल सांबाळूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी व्हरत्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारुती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलेलो आनीक तो मरोना पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सुर्गीचे सोर दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र दरबारांचो सर्वेस्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचगी तुका सोय सोय, सर्वेस्वराचे नांव येता ताका सोय. उंचगी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी उडय. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेसपुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नवे आनी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसोने मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्ताचो गूट पोरगोटुया. तुझ्या कुसानी पुनो जीवनपणा उरवी, तुवें आमकां सोडली सोव्या. संवसाराच्या सोडोंडारा आमची सोड बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सुरवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. किरीत भाशेन आमचे कार्दियल एकठांय जाल्यात नवो पाप साहेब आमकां विचून काडूंक तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. फिलीप नेरी आनी सिमांव आमच्या बिस्प साहेबाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनू शिवणपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें पुरजोरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता.
आंकवार मरी देवाची माई सांगाती सोपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून दिता आनी सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवीदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या ससनांक आमेन. आमच्या सरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन दीत घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संसारात जावं. आमचो दिसपत्र आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातळां बस आनी आमकां दांड्यात पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवादय करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशा नोत्रेक तांतर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटूय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दुर्दामुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जे खुशे प्रमाण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जियेतान राजवूत चलयताय सासणांच्या ससनांक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवं. देवाचे शेले संसाराचे पाप कांतले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप कांतले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप कांतले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा. शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगले आमी सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. तुझेच फाटल्यान
जेजू आमच्या उरल्या. प्रार्थुया. कोनवाड्या बापा, सुर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय. आमच्या आदल्या पातकी चालींक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळून आमकां बोड दी म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. पाप साहेबाचे वेंचणुके खातीर मागणें. सगळीं म्हणुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, जेजू आमच्या बऱ्या गुंवळ्या, पवित्र आत्म्या आमच्या मार्गदर्शका आनी बुजवणदारा, आमी राखून रावलेल्या आनी मागणेच्या दिसांनी उक्त्या काळजांनी तुजे सोशी येता. बाबा, तुवें तुजे पवित्र सभेचे सदांच नदर दवरल्याय. तुज्या काळजा सारके गवंडी तुवें आमकां फावो केल्याय. जाणवायेचो आत्मो कार्दियालाचेर पाठय आनी देवीक जाणवाय तांकां मार्गदर्शन करूं. तूं सगल्यांची काळजां जाणाय. बागेवन पेद्रूचे सुवातेर तुवें कोणाक विचलाय तें तांकां दाखय. नवो पापसाय मागण्याचो मनीस, स्वताचो सेवक, मोवाळ पूण काळशीदार आनी दयाळ तशेंच तुज्या मोगान खोल रिगलोलो जावं. मारये आमचे पवित्र सभेची आवय, बागेवन सुसे तिचो सांबाळणार आनी बागेवन पेद्रू आनी पावलो हांचे विणवणेन ही वेंचणूक पवित्र सभेक नवें जिवीत आनी नवेपण तशेंच संवसाराक बरमोसो हाडूं. ह्या आमी मागता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. गायन घेऊया F10 पेज नंबर 90. F10. Tu somos santo paso sobre sora, तुझ्या काचे रोचणीक सांडूनाका. Somos santo paso sobre sora, तुझ्या काचे रोचणीक सांडूनाका. कोणाला पिसो बाबाल्या स्वतांकी रंगोल्या. तिका पोचनां कोणाक तांकां. Somos santo paso sobre sora, तुझ्या काचे रोचणीक सांडूनाका. Somos santo paso sobre sora, तुझ्या काचे रोचणीक सांडूनाका.